नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. फोंड्या मोगोची सभे पयली सुदिना सयत मोगो फुडाऱ्यांनी घेतले महालसेचे दर्शन. मुख्यमंत्री पद मेळचे म्हूण महालसेक घाले गाराणे. वांगडा उमेदवार मात चारूच. कुमारजुंवेचो आमदार काँग्रेस सोडपाचेर ठाम. उदरगती खातीर सत्ताधारी पक्षात वचपाचे परत संकेत. विश्वजीत राणेच्या 70 युवा मोर्चाची नोंदणी. फक्त उरला ते सिंबॉल. प्रुडंटाच्या एक्सपोजे उपरांत फेटाक आनी डिग्रीक नाट्यल्यांचेर करतले कारवाय. सीएमाचे उतर. पार्सेकार म्हणटा दूधकारांच्या बऱ्या खातीरूच मार्केटात हाडल्या स्पर्धा. पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेची महासभा. सभेक गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांचो बीजेपीचेर फोग. रोहनाचो बीजेपीच्या यू टर्नाचेर अटॅक. रोहन बीजेपीत वतलो काय ना ह्या चर्चेक पूर्णविराम. आणि कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्राराच्यो सुचोवण्यो गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेक मान्य नात. बायलॉचा प्रमाण बोर्ड आसचो अशें बँकेचे म्हणणे. सुदीन ढवळीकारान मुख्यमंत्री पदा खातीर म्हाड्डोळा महालसेक सांगणी करून घेतल्या. फोंड्या मोगोची प्रचाराक सुरवात करपी बसका जाली. ताचे पयलीं पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार, मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार, आमदार नरेश सावळ आनी दाबोळेचो उमेदवार नानुस्कार देवीच्या दर्शनाक वचून आयले. मुख्यमंत्री जावपा खातीर आशिर्वाद घेतलो, मात वांगडा उमेदवार चारूच आशिल्ले. जय देवी जगदंबे माते महालसे नारायणी महामाये कुलस्वामिनी. भूत देवसन्निधी ट्विटरनाकडे आयच्या दिवसाक महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे तत्संबंधी पदाधिकारी तत्संबंधी सुदीन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर त्याप्रमाणे ट्विटरनाकडे लोक मामलेदार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे जे पैसा अपडेट जगन्नाथाची दिवसाक सरकार आयले आसा. सांगपाचो उद्देश तू महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची कुलस्वामिनी जावन आसा. गेल्याच स्थानाचेर त्या पक्षाची स्थापना जाल्ली आसा. जेणे करून 2017 आताच्या पैसा विधानसभेचे इलेक्शन आसा. ते इलेक्शनात व्यवस्थित रितीन संबंधी जे पळय आसा तांणी निवडून येवचे. भरघोस मतान निवडून येवन हो सुदीन ढवळीकर जो पळय ताका मुख्यमंत्री संबंधी जावपाचे संदर्भाचेर जे ताका देवताची अनुग्रह तो पक्ष जय जयकार करून ह्या चौकाचेर तत्संबंधी तुम्ही हाडून घेवचो. आज तुमची सगळी एंट्री अशी एमजीपी एंट्री अशी म्हणपाक शकना. ज्या वेळाचेर खंयच्या मनशाक आमी मानलो किंवा पक्षाक मानलो काय त्या पक्षाक सहकार्य करपाचें आमचें काम. आज प्रचाराचो नाल मोगो पक्ष दवरता. आमचो विचार जाल्लो आसा की मोगो पक्षा बरोबर वचपाचो. म्हज्या सहकाऱ्यांचो, म्हजे दिवचलचे हितचिंतक कार्यकर्ते आसा तांचे सगळ्यांचें म्हणणें आसा की मोगो पक्षान आमी सगळ्यांनी सामील जावचे वचचे. आज मोगो पक्ष प्रचाराचो नाल दवरता. आमी तांच्या भितर सहभागी जाता. आनी युतीचे कितें युतीन सीट गेलो तो जाल्यार तुमचे कितें तो मागीरचो प्रश्न आसा. पूण हांवें महिला मेळावो घेतलो तेन्ना हांवें उतर दिलां की राजकीय पटलाचेर कितेंय घडोव पूण आमी सुदीन ढवळीकारा बरोबर आसतले. ओके. दीपकान एक स्टेटमेंट केलं आणि त्यांच्या घरा आयबी पावली म्हणून आयकता, इंटेलिजन्स ब्युरो पावले म्हणून आयकता. युती तुटल्यार मागीर तुमच्या फाटल्यान लागपाक आमकां कांय फरक पडना. आयबी यो नाजाल्यार ताच्या फुडले कोण आयले म्हणून आमकां फरक पडना. आमी गरीब लोक, आमी शेतकरी कुटुंबांतले लोक, म्हजे सहकारी आसात ते सादे लोक. आमचे कडेन कितें मेळटलें तांकां? आनी तांकां जर खरेंच जर आमकां त्रास करपाक जाय, सामान्य मनशाक जर त्रास करपाक जाय जाल्यार हरकत ना, आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तेंच्यांनी केन्नाय म्हज्या घरा येवन म्हजी झडटी घेवं येता. एंट्री केन्ना आसतली सारकी? सध्या युतीची बोलणी चालू आसा. तांकां ज्या वेळाचेर युती म्हणजे युती तोडप, युती दवरप हें तेंच्यांनी ठरोवप. आमी योग्य वेळाचेर वेळाचेर ज्या वेळाचेर ते आमकां सांगतले की आयज तुमी जॉईन जाय म्हणून त्या दिसा आमी जॉईन करता. आमकां कांय फरक पडना. तुमी युतीचे प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तुमचो नेक्स्ट स्टेपीन तुमी इंडिपेंडंट वतले. शेवटी आमी निवडणुकीत उबे रावपाक आयला. म्हणजे सगळे समर्थक, म्हणजे कार्यकर्ते सगळे आमच्या बरोबर आसा.
आमी निवडणूक सोडपाक शकना, खंयच्याय परिस्थितीत निवडणूक ही लढयतले, पण पयले आमचे प्राधान्य आमच्या मोगो पक्षाक आसा. थँक्यू. काँग्रेसीक गळटी लागल्या. विश्वजीत राणेन येता त्या वेंचणुकेक दुसरी पार्टी तयार दवरल्या. 70 युवा मोर्चाक वेंचणूक आयोगान राजकीय पार्टी म्हणून मान्यताय दिल्या. फक्त सिंबॉल मेळपाचें उरलां. दुसरे वटेन पांडुरंग मडकयकार आपूण सत्तेर आशिल्ल्या पार्टीत वतलो हे सिग्नल आपल्या मतदारांकडे सोडत आसा. मात पांडुरंग मडकयकाराच्या भाजपात येवपाच्या बातमे उपरांत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचो पूत सिद्धेश नायकान मतदारसंघात रॅली काडल्यो. मात भाजपाचे बावटे घेनासतना. पळयात रिपोर्ट. काँग्रेसीचो वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणेन येता त्या विधानसभा वेंचणुके खातीर नवी पार्टी तयार दवरल्या. वेंचणूक आयोगान 70 युवा मोर्चाक पार्टी म्हूण मान्यताय दिल्या अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. सिंबॉलाचे मात कांय थारिल्ले ना. ह्या वेंचणुके खातीर आतां मेरेन 4 नवीन पार्टी रजिस्टर जाल्यात. तातूंतली 70 युवा मोर्चा एक. हेर तिनात गोवा सुरक्षा मंच, बाबूश मोन्सेराताली युनायटेड गोवा पार्टी आनी गोवा फॉरवर्डाचो आस्पाव आसा. दुसऱ्या वाटेन काँग्रेसीचो कुंभारजुवेचो आमदार पांडुरंग मडकयकार भाजपचे वाटेर आसा. मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर आपणाक सत्ते वाटेन आसपाक जाय आनी त्या खातीर आपणे कितेंय निर्णय घेतलो जाल्यार लोकांचो तेंको आसचो म्हूण ताणें म्हणलां. जॉबाची कामां जावपाक खंय अडचण येता लोकांच्या नोकऱ्यांच्या संदर्भात. व्हडले प्रोजेक्ट जर ह्या मतदारसंघात हाडटलो जाल्यार परत तूं गव्हर्मेंटान आसप, सरकारान आसप इम्पॉर्टंट. आनी एक आमी अशा परिस्थितीचेर आयज उबे आसा हांव तरी की म्हाका दिसता की हांव जर रुलिंगान आसत जाल्यार ह्या मतदारसंघातली कामां ही बेगींतले बेगीन फास्ट जावंक शकतली. आनी त्या भशेन म्हजो विचार आसा. कारण डेव्हलपमेंट ही प्रायोरिटी, व्यक्ती ही प्रायोरिटी. कारण शेवटी कामां कोण करता जाल्यार व्यक्ती करतात. तुमचो आमदार जर एक बरो एफिशियंट आसत, तो जर सरकार पक्षान आसत जाल्यार कामां बेगीन आनी बरी जावंक शकता, फास्ट जावपाक शकता आनी चड कामां जावंक शकता. आनी ह्या खातीर हांव एक कितें जर फाल्यां एक म्हाका जर दिसलें की आमी डेव्हलपमेंटा खातीर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन विकासा खातीर जर म्हाका फाल्यां जर कसलें पाऊल घेवचें पडलें सरकार पक्षान हांव आसचो अशें जर म्हाका दिसलें जाल्यार ह्या विचारांचेर तुमी म्हाजे बरोबर सगळे आसूंक जाय अशी म्हाजी तुमचे कडेन एक सगळ्यां कडेन विनंती. कारण डेव्हलपमेंट हो एक सगळ्यांत मोठो आमचो प्रायोरिटी जावन आसा. जॉब भुरग्यांक हे सामकी मोठी प्रायोरिटी जावन आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. प्रुडंटान गोवा डेअरीच्या सोसायटींनी कशे तरेन दूदकारांक नाडटात ताचो एक्सपोजे केलो. फॅट मशिनांच्या भानगडींतल्यान दूदकार फटवतात ताचो रिपोर्ट गोंयच्या लोकांमुखार मांडलो. ताची दखल मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारांनी घेतल्या. एफडीए आनी फॅट एंड मेजर्सान फॅट मशिनाक कित्याक करुनान तिमकी परिस्थिती कितें आसा तें पळयता म्हूण पार्सेकार उलयला. बाजारात कॉम्पिटिशन हाडलां तें दूदकारांच्या हिताचें. गैरप्रकारांचेर कारवाय करतलेच म्हूण मुख्यमंत्र्यान संकेत दिल्यात. आता हे लक्षण आयले हे त्याची ग्रेडूय सारकी मेळना, फॅट सारके लागना. त्यामुळे जर इट इज अ सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट ह्या राज्यांत आयच्या युगान जो फिटेस्ट आसा तो सर्वायव जातलो. त्यामुळे ताणें जर मोड लावलं ताणें लगेच दुरुस्ती करूंक जाय. नाजाल्यार जे शेतकरी हांगा घालतात दूदवाले ते दुसऱ्या दुकानार वतले. आमी दुसऱ्या दुकान तांकां हाडून दिलां. मिडियात जेन्ना आमी सुमूल हाडलेले पळय तेन्ना मिडियात आमी गोवा डेअरीचे पोटार उठल्यात, गोवा डेअरीक चिड्डूंक सोदतात अशें आमकां म्हणणारे. आतां एक बरें जालें तुमी लक्षांत आयल्या, यू हॅव रियलायज्ड की आमी सुमूल हाडपाचें कारण शेतकऱ्यांचें हित. आमी पयलीं पासून सांगात आमी ही गोश्ट करता ही शेतकऱ्याच्या हिताक लागून करता म्हणून. एक आज तुमी ही मान्य केलें ही गजाल बरी आसा. आमी ती सुमूल हाडटकीर जर आमी परत वेट्स अँड मेजरवाल्याची जर तेंचेर धाड घालपाक सांगलेली हय पळय खरेंच हे तांकां काबार करपाक उठल्यात म्हणपाचें. त्यामुळे आता तुमचे कडल्यान ही माहिती मेळ्ळी म्हणटकीर आता करपाक हरकत ना. सरासरी 3 फॅट आनी बरी डिग्री लागल्यार दूदकाराक सुमार 20 रुपया मेळटात. ते भायर सरकाराचो 40% सपोर्ट प्रायज म्हणल्यार सुमार 8 रुपया दूदकाराक मेळटात. फॅट कमी लागता तेन्ना डिग्री कमी आनी प्रेस कमी आनी तेचे वांगडा सरकारी सपोर्ट प्रायजय देंवता. सर तुमचे जे वेट्स अँड मेजर आसा एफडी आसा तेंच्यांनी केन्ना चॅक वचून ते करूंक जाय ते हांव पळयतां कित्याक करूंक ना ते किंवा केल्लें आसूं शकता. ते फिल्सांव मारप आसता ते मारतकीर मागीर तोडलें आसूं शकता. कोणय हांव पळयतां मरे. प्रुडंटान एक्सपोजे केले उपरांत सरकारान अजून मेरेन वेट्स अँड मेजर वा एफडीए कारवायेचे आदेश दिल्ले नात. हाचे फुडें कारवाय करतले म्हूण सीएम सांगता. मात तो मेरेन मोडकी मशिनां फॅट कमी लावन दूदकारांच्या दुधा वयली साय खावन दूदकाराच्या बोल्साक कातर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी.
घेऊया एक ब्रेक.